असे कॅम्प लोकां खातीर करचे अशें हांव तुमकां आव्हान करता। सरकार दरबार किंवा आमचे पर्सनली व्ह्यूज सांगता हांव की आमी अशे मेडिकल कॅम्प करपाक खुबशे लोकांक फुडें काडटा आनी आयज आमच्याच मदतीन अशे लोक खूब मेडिकल कॅम्पूय अरेंज करता आमचे। तशेंच तुमी बी फुडें सुद्दां आमच्या आनीक मतदारसंघांतल्या भागांत ज्या जाग्यार खरीच गरज आसतली, रुरल एरिया आहा आमची, ह्या रुरल एरियेन जर अरेंज केलो जाल्यार ताजो खुबसो फायदो आमच्या लोकल लोकांक जातलो। जो मेडिकल हेल्थ कॅम्प हांगासर आमी ऑर्गनायज केलो ते कॅम्पान खुबशे लोकांनी हांगासर भाग घेतलो, तेजो पुरेपूर फायदो घेतलो आनी म्हाका जाल्यार दिसता आमी अशे 2-3 कॅम्प केले तेच्या पेक्षा आयच्या ह्या कॅम्पान सगळे तरेचे चेकअप आसले। स्कीन म्हणू नाका, डेंटल म्हणू नाका, हे म्हणू नाका, म्हणजे तरेतरेचे जे आय चेकअप म्हणू नाका, अशे सगळे तरेचे हांगासर आयज डॉक्टर येयल्ले आसा आनी खरोखरच आयज अशे लोकांचे सहकार्य पळोवन इतके लोक पळोवन म्हाका बी एक मना पासून बरें दिसता की आमी हो ऑर्गनायज करूं, इतकी आमी मेहनत घेवन जे हे केले ताका सक्सेस मेळ्ळे आनी आयज जे लोकांनी जितको फायदो घेतलो तेज्या बद्दल हांव तेंकां लोकांक सगळ्यांक एक आभार मागता आनी ते जे